नव्या वर्सा ईडीएम फेस्टिवला खातीर परवानगेचो अर्ज 2 मेक दिल्लो खंय, पूण आमकां कितें कळीत करूंकच ना अशें पर्यटन मंत्री सांगता. टीएमसीन त्याचो समाचार घेतला. आयकात टीएमसीचो फुडारी ट्रॉजन डिमेलोक. लास्ट जेन्ना बोर्ड मिटींग जाली, स्पेशल बोर्ड मिटींग आसताली आदल्या मिनिस्टरान, तेंच्यांनी एक डिसिजन मेकर म्हाका सुचोवणी केलेली दॅट ऑन 23/11/2018 स्टेट लेवल परमिशन कमिटी, जी आधी ते स्टेट आता बोर्ड आहा, जेजो चेअरमॅन तेजो आता सीएम आसा, कळ्ळो तुका. दे हॅड सजेस्टेड ते डिसेंबराच्या एंडाक आनी फर्स्ट वीक ऑफ जानेवारी हे आमी दवरपाचें न्हू. गव्हर्मेंट जी बॉम्ब मारता, एक्सिडेंट जाता, इथे रस्ते सारके ना, आनी तितून क्रिसमसाचो प्रभाव, न्यू इयराचो प्रभाव, आनी तितून हें घालप म्हणजे लोकांक त्रासाक घालप. पेडेस्ट्रियन पासून त्रासाक पडटा, बाबडा आपूण खंय तरी वयता. सो हें आसोन ह्या प्रेझेंट बोर्डान ते कन्सिडर करून 25 तारखेर मायाचे ह्या वर्सा टुरिजम मिनिस्टर बॉब मारताले, तुमी ताका विचारी. ईडीएम फेस्टिवल इज ऑलरेडी स्टार्टेड मेकिंग एडवर्टायजमेंट. तेणेन सांगलेलें आमकां गरज पडत जाल्यार आमी गव्हर्मेंट हें करतलो म्हणून ऑर्गनायज फेस्टिवल टू चॅलेंज देम. आनी म्हटलेलें ताणें की ते आमच्या शिवाय येयल्या शिवाय ते कशें हें करतात तें ना. आतां हो ताका लोक टावट म्हणटात, टावट. तो ताणें कितें सांगलेलें की आपल्याशीं कोण येवंक ना आनी हे आपणाक जाय तें करतलो. जेन्ना आरटीआय आमी एप्लाय केली, आरटीआय प्रमाणे 2 तारखेर मायाचे हो 25 तारखेर बोव घालता, कांय करूंक ना, आमकां एप्रोच जावना, गव्हर्मेंटाक एप्रोच जावना, कोणाक ना. 2 तारखेर तेंच्यांनी एप्लिकेशन केलें, लेटर केलेलें दॅट दे वॉन्ट परमिशन फॉर दीज डेज. 4 तारखेर एज पर द ऑर्गनायझर्स लेटर they inform the tourism department that we will be advertising. Now हांव तुका एक सांगूंक सोदता, परमिशन दिनासतना ते एडवर्टायज करता. हो प्रश्न जेन्ना हांव ईडीएम फेस्टिवल कोर्टान झगडटालो, हो प्रश्न हांवें उखल्लो. तेन्ना कोर्टान सांगलेलें कितें, ते करतात एडवर्टायजमेंट, तेजे डिस्कास करतात. फालो ते लायसन्स घेवन ते गेले, कळ्ळो तुका. पूण ते लायसन्स मेवता, लास्ट वखदार ते आमी पळयलां 5 फावटी हांवें ते हायकोर्टान वचून फोन करून ते पयशे वाटपाक करून घेतले. 5 times, not 1 time. And they have asked for 28, 29, 30th. आता 2 तारखेर भितर एप्लिकेशन गेलें, 4 तारखेर तेंच्यांनी इन्फॉर्म केलें, आनी हो 25 तारखेर सांगता आमकां अशें दादागिरी. तिका खबर ना गव्हर्मेंट, हो गव्हर्मेंट न्हू रे, वो पॉलिटिकल टाउट.